भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। पंचामृता के सारे प्रोडक्ट्स जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड, वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। नमस्कार, आयच्या राउंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। विशय जर खंयचो जाल्यार डेफिनेटली आमकां जॉब स्कॅमा वयल्यान सुरवात करची पडटली। ताजे उपरांत बाकीचे विशय आसात। सुरवात जॉब स्कॅमा वयल्यान करतात। पांडुरंग बाब गांवकर आसा म्हजे बरोबर, लौकीक बाब शिलकर आसा, जॉयल बाब आफांसो आसा। आनीक हांव सुरवात आज लौकीक म्हाका दिसता हांवें कायद्यान तुजे कडच्यान करपाक जाय कळ्ळें तुका, कारण तुगेलो इंटरव्यू जो आसा विथ पुजा नायक तो इतलो गाजलो आनीक फाटल्या दिसान तर ताणें इतलो खवदळ घाला की थोड्यांक आतां तूंच दुस्मान कसो दिसपाक लागला। ते विसरले की तूं फक्त पुजा कितें उलयता तें दाखयतालो म्हणून। अशें जाता आमच्या प्रोफेशना भितर खूब फावटी, शूटिंग द मेसेंजर म्हणटा ताका। सो आनी तुगेलो मेसेजी मातसो बरो ते खूब बुलेटी आशिल्ल्यो त्या मेसेजी भितर। त्या मेसेजींतल्यानच खूब जाण शूट जावपाक शकतात। सो तांकां दिसता की लौकीकच आमकां कितें करता काय कितें वेगळा म्हणून। तूं म्हाका प्रामाणीकपणान सांग, गोंयच्या जनतेक आज सांग की यू इंटरेक्टेड विथ हर, वॉट इज युअर इम्प्रेशन? पुजा नायक हे वन ऑफ द एक्यूज बरोबर। ते एक वर्सान भायर येवन कितें सांगता तेजेर कितलो विश्वास दवरप, कितले खरे कितले फोटे आमी सांगपाक शकना। पण ते जर आपली बाजू मांडटा जाल्यार ताका ती स्पेस दिवपाक जाय। ते जर भायर येवन आपली बाजू मांडटा आनी तेणी मांडटा आसतना ते कसले एक्यूज जेणे खंयच म्हणून आपूण हें कांयच करुना म्हणून। ते सांगता आपणे पयशे घेतला म्हणून, ते सांगता आपले पयशे अडकले म्हणून, आपल्याक परत दिया ते लोकांक दिता, लोक आपलो जीव खाता। सो ते असले एक्यूज म्हणजे ते आमी खूब कडेन पळयता एक्यूज खून सुद्दां केल्लो एक्यूज म्हणटा आपणे करूंकच ना म्हणून। ह्या मॅटरान ते सांगता आपणे केला ते जॉब कोणाक दिवंक पावले ना, पण ते पयशे अडकले ऑफिसरा कडेन आनी ते आपल्याक परत दिवपाक हेल्प करा आनी ते हेल्प मागता। सो एक वेगळे पद्दतीचे केस म्हटले आतां। पण कितले जाल्यार ते जॉब स्कॅमांतले इतले जे RSP जाले तितूंतले एक एक्यूज आनी तेणी भायर येवन आपल्यो म्हणजे एक वर्सान ते उलयता एक वर्स कित्याक लागले काय म्हटल्यार तेजें एक कारणूय सांगता की आपूण रावले, आपल्याक पयशे मेळटले, ते ऑफिसर पयशे दितले 15 दिसांनी 20 दिसांनी अशे टायम दिताले, चवथी कडेन दिता आनी ते लास्ट पर्यंत आपल्याक मेळना। सो आपल्याक आनी कांय ऑप्शन उरलो ना, आपल्याक आतां येवन भायर उलोवचें पडलें। आनी तेणी ऑफिसरांची 2 नांवां घेतली, एक PWD क्लिंक ऑफिसर, एक ऑफिसर पयलींचो सिव्हील सर्वीस जो आतां IAS जाला अशें म्हणून सांगलें तेणी। ते सांगता आसतना मागीर तेणी एक स्टेप फुडें वचून तेणी त्या ऑफिसरांक आपल्याक एके मंत्र्यानूच इंट्रोड्यूस केल्ले आनी लॉंग बॅक इंट्रोड्यूस केल्ले ते सांगले। सो सगल्यो गजाली मंत्र्याचें नांव घेवना तेणी आनी ते आनी एक इम्पॉर्टंट गजाल आसा, ते बेश्टे हवेकबाण मानना, ते स्पेसिफीक सांगता खंय कितें जाल्लें, केन्ना कितें जाल्लें, कशें कितें जाल्लें, सगळ्यो गजाली। हय, म्हणजे जितले तरी तेणी रिकॉर्डाचेर सांगले, खुबश्यो गजाली तेणी अश्यो आपले हे इयर्स सांगलां, केन्ना कशें कितें जाल्लें त्यो गजाली सांगल्या। पण तेणी डिटेल्स तेजे आतां ते सगळे प्लॅन करून उलयता काय खरेंच ते घडला त्यो गजाली सांगता, त्यो मागीर इन्वेस्टिगेशनाचो भाग आहा। आतां सद्या ते आतां येयलां, तेणी एक गजाल सांगली, ज्या ऑफिसरांची नांवां आपूण घेता वा जे ऑफिसरांक आपूण ब्लेम करता ती नांवां आपूण 1 वर्स पयलीं आपल्याक माड्डोळा अरेस्ट केल्ले, बिचोले अरेस्ट केले, पणजे पर्वरी अरेस्ट केले, थंय सांगलां म्हणटा ते। पण ती रिकॉर्डूच आमकां काय खंय दिसना। चार्जशीट जाल्यार चार्जशीट तेजें इन्वेस्टिगेशन चालू आहा, तर खंयच ह्या ऑफिसरांची नांवां येवना। पण ते म्हणटा आपणी ही नांवां थंय इन्वेस्टिगेशना टायमार सांगल्या, ती कित्याक आतां रिकॉर्डान ते आपूण सांगूंक नको। म्हणजे थंय खंय तरी समज तेणी सांगल्या जाल्यार ती तेजेर इन्वेस्टिगेशन तरी जावपाक जाय आसलें। नांव येयलें की इन्वेस्टिगेशन तेजेर जावपाक जाय, तेजी बाजू आयकोन घेवपाक जाय। आयज जेन्ना तेणी परत ती नांवां वा तेणी एलिगेशन्स केली तेन्ना क्रायम ब्रांचीन हें मॅटर घेतलें। पयलीं हे वेगळे वेगळे पुलीस स्टेशनांनी चलताले। मुख्यमंत्री आयज सांगता कोणाकूच सोडचें ना म्हणून, ऑफिसर आसूं वा पॉलिटिशियन आसूं कोणाकूच सोडचें ना। आयज मुख्यमंत्र्यान इतलें सांगलें की FIR रजिस्टर जाल्या म्हणून अशी इन्फॉर्मेशन मेळटा की ऑफिसरांची नांवां आशिल्ल्या कारणान एक परमिशन लागता, ते प्रोसिजराची फायल मूव जाल्या म्हणून कळटा। सो त्या पद्दतीन म्हणजे जे गजाल एक्चुली 1 वर्स पयलीं ज्या पद्दतीन इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय आसलें ते आतां खंय तरी स्टार्ट जालां। मागीर इन्वेस्टिगेशनाक कितें भायर सरतलें, ते गिल्टी प्रूव जातलें, खरेंच आसा काय तो दुसरो भाग। या बट पांडुरंग बाब, तुमी जेन्ना हे आयकलें इंटरव्यूज पुजा नायकाचे आनी सनसनाटी सारके, म्हळ्यार कांय जाणांक तुगेलो आमचो राग येवपाक लागलो, इतली सनसनाटी इंटरव्यू तुमी कित्याक केले काय म्हणून। बट ती जी सांगताले ते तुवें सामकें हार्ड कोर कॉन्फिडन्सान सांगताले हें केलां हें केलां। आनी दुसरी इंट्रस्टींग गजाल लौकिकान सांगली ती, खंयचोच गुन्यांवकार आपणे गुन्यांव केलो म्हणना, ती सांगताली की हय आपणे केला, अशें केलां, पण आय एम ऑल्सो विक्टीम असो एक एंगल तेणी हाडलो मदीं।
की आपल्याक सुद्दां नागयलो ह्या हातू भितर, पण आपूण नागयलो मागीर कितें आपूण क्रायम करतना आपले नागयलो अशी एक विचित्र परिस्थिती भितर सध्या ही केस पावल्या. तूं कसो पळयता ह्या गजाली कडेन? म्हाका अशें दिसता प्रमोद की ते जे कोण हे आसा एक्यूज सस्पेक्ट कितें आपलो बचाव करपा खातीर तेणी हे सगळे नाटक केले आसपाक जाय. कारण पुलिसांतले सुटल्या उपरांत ऑब्वियसली ज्यांनी पयशे दिल्ले भुरग्यांनी ते एका अप्रोच जाले आसतले, ते फाटल्यान लागले आसतले आपले पयशे दी म्हणून. कारण स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आयल्या उपरांत एक क्लियर जालें की सी हेजे जे आसा पोस्ट कॅटेगरींतले हे सगळे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन भरतलो आनी आनी चान्स ना त्या जॉबाचे, कोण दिवं शकना तो जॉब. सो म्हाका असो एक हें पडटा की डावट आसा म्हाका की हेणी हे आपलो बचाव करपा खातीर आनी लोकांक त्या भुरग्यांक दाखोवपा खातीर की पळय हांवें चांगले मिडियाक सुद्दां सांगले ते कोण तेंची नांवां पयशे खंय गेले ते, आनी ते जेंची नांवां घेतल्या म्हाज्या म्हाज्या प्रमाण तुमी ताका अप्रोच जाले तांकां, पूण ते काय आपलें रिएक्शन दिनात. आनी सगळ्यात म्हत्वाचो प्रश्न प्रमोद, हे कोण पुजा नायक जे 650 जॉब आपूण लोकां कडल्यान घेतले पयशे म्हणटा एप्रॉक्सिमेट, बरोबर? अशे पोस्ट केन्ना आयिल्ले, इतले पोस्ट खंयच्या डिपार्टमेंटान केन्ना आयिल्ले ते म्हाका पयलीं कोणी सांगचें. एक 2 डिपार्टमेंटां सोडली जाल्यार इतल्या मोठ्या प्रमाणात पोस्ट फाटल्या 10 वर्सांत केन्ना जेवना. मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री जालो ताणें ते सगळे पोस्ट भरपाचे स्क्रॅप केले, तांणी कमिटी बसयल्यो, खंयच्या डिपार्टमेंटान कितले पोस्ट जाय ताजें एक एसेसमेंट केलो आनी मागीर 5-6 वर्सां उपरांत 18-19 दरम्यान एक रिक्रुटमेंट सुरू जालें बारीक बारीक, आनी इतके व्हडले पोस्ट खंयच्याच येवं शकना. आनी एक मनीस ब्रोकर म्हणजे दलाल जो मिडलमॅन मदले ते इतल्या लोकां कडल्यान जर पयशे घेता प्रमोद जाल्यार हे ऑब्वियसली हे सगळो स्कॅम, हो घोटाळो तांणी केला आनी आतां ते ऑफिसराच्या नांवार मे बी घालता आसात. पयली गजाल. दुसरी, खंयचो ऑफिसर आपलो करियर म्हणजे जो आतां सिव्हील सर्विसान आहा तो IAS जावपाचो आहा, तो फुडें फुडें आनी ताका 60 वर्सां पिराय जाय मेरेन ताका फ्युचर आसा, खंयचो ऑफिसर ह्या कडल्यान पयशे घेवन आपली पोटली भरतलो? खंयचो? जावं शकना हे प्रमोद. जर ताणी घेतला आसत स्टार्टींग कांय जाणांनी ताका काम समज करून केलें आसत तर त्या आदाराचेर म्हाका दिसता हांणी आनी कोणा कडल्यान पयशे लोकां कडल्यान घेतले आसतले. आनी हे तेणी पयलीं केन्ना सांगूंक ना. तूं नांवां सांगली म्हणून तुका म्हाका कोणें उखलून व्हरोंक शकना पुलीस. कोणाची नांवां सांगली म्हणून ऑफिसराक व्हरोंक शकता पुलीस? एविडन्स जाय. म्हाजे म्हायती प्रमाण क्रायम ब्रांचीन इन्व्हेस्टिगेशन केली तेन्ना कसल्याच प्रकारचे एविडन्स ना. मनी ट्रेल आसपाक जाय, खंयचे पयशे आयले, आपूण कोणाक दिले, पयशे घेतल्याचो पुरावो कितें आसा आपल्या कडेन, एविडन्स चेकान घेतलेले, कसले ट्रान्जॅक्शन केल्ले, कांय जर तुज्या कडेन एविडन्स ना आनी तूं जर अशी जर नांवां हांवें सांगता आसत जाल्यार कशें ऑफिसरांक आपोवपाचें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक? कितें तरी आसपाक जाय न्ही प्रमोद? जय, ह्या प्रश्नाच्या तुजी मरे येता. पुजा नायक्स, आय कोंट कॉल इट टेस्टिमनी रायट नाव, टेस्टिमनी इज देर, बट पुजा नायक्स disclosures credible or not credible? See, Pramod, 2 things. One is Pooja says that she had told the cops. आपल्या पुलिसांक परतून सांगिल्लें म्हणटा की अमुक ऑफिसर्स एंड मिनिस्टर इज इन्वॉल्वड इन this scam, what you call. आनीक सांगलें म्हणटा आतां कितें म्हणटा तें, शी वॉज वेटिंग, ऑल इज वायल शी वॉज वेटिंग फॉर दॅट मनी टू बी रिकवर्ड, दॅट ते पयशे दितले म्हणून. You tell me one thing, Pramod, if you have already told the police, you don't know whether the police I have already passed on that message, whether they initiated proceedings on that. How does these two statements match? When you say that, पयली म्हणटा तूं की आपणे पुलिसांक सांगिल्लें आसा आनी आतां तूं म्हणटा की all this while I was waiting for my money to come back in the hope of. तुका दिसना थिंगा something there is missing there. On one side you are saying that I have told the cops, and one side you are saying that I am waiting for that money in the hope that I will get it back. Completely there is something wrong in both these statements. Very wrong. एक वर्स तूं तसो रावंक शकत ना. The moment you realize that cops has not initiated action, moment you come out you would have said that this is what it is and you would have exploded. Point number 1. Second point is, why are you shielding the minister? तुवें ऑफिसरांक नेम केले. Why? What stops you from naming the minister? तांकां तुवें नेम केला तशेंच तूं मिनिस्टराक नेम कर. Yeah. Or is there some story behind this? People want to know. I mean, you can't just shield one person, and that day in that interview with this thing, Lokik, she has clearly said that in this platform I am not in a position to name the minister. Why? You have already named the 2 officers. I don't understand that. Okay. Third is, have you ever argued in court when you were actually arguing your bail, saying that there are more people involved in this, there are people
officers, ministers involved in this scam? Have you've accepted that you are guilty, but have you argued also that there are other people involved in this? And if you have argued, then why it is not come out? So idun bidar ata kadda and then we are, I mean, it is seen as something like gospel truth. I don't think, itle teka there are a lot of loopholes into this disclosure of Pooja, and if you really want to get into it, then there could be a political linkage. I mean, there could be a political timing of it could sound political, but to just accept the fact that whatever she said is true, I think it is too far fetched. हांव लोकांक एक गजाल मुद्दम सांगपाक सोदतां की पुजा नायकान आमच्या इंटरव्यूआ भितर दोनी ऑफिसरांची नांवां घेतल्यात, आमी दाखयलें ना. इतल्याच कारणां खातीर, कारण देर आर लीगल इश्यूज. यू कॅनॉट जस्ट गो ऑन नेमिंग पीपल जस्ट बिकॉज accused in a particular case is saying it. Second thing, let it be investigated. दुसरी गजाल, एनीवे जर ती नांवां पुलिसे मुखार घेतल्यात आनी जशें आतां लौकिकान सांगलें की पुलिसेन जर फायल मूव केल्या बिकॉज सिनियर ऑफिसर, सो सरकाराची परमिशन लागता टू फायल अ FIR. सो पुलिसेन जर सरकाराची परमिशन मागला जाल्यार ती नांवां भायर येतलींच एकदां FIR रजिस्टर जातकीर. So we have not named the officers. Pooja has named the officers, and what Joel is saying is correct. She has not named the minister. So लोकांचो असो संभ्रम जावपा जायना की ताणें मिनिस्टराचें नांव घेतलां आनी आमी मिनिस्टराचें नांव दाखयलें ना म्हणून. ताणें मिनिस्टराचें नांव घेतलें ना. आनी हे लौकिकाच्या लेटेस्ट इंटरव्यूआ भितर ताणें सांगलां की आय एम नॉट इन अ पोजिशन टू नेम द मिनिस्टर एट दिस पॉयंट ऑफ टायम. जोयलान इश्यू काडला टायमिंगाचो. डू यू फील द टायमिंग ऑफ दीस डिस्क्लोजर as a lot more than what meets the eye? टायमिंग म्हणजे कसं म्हणतो प्रमोद, कारण जोयलान विषय काढला तो तेणी एकदा म्हटलं की आपण इन्व्हेस्टिगेशना टायमार नांवां घेतल्या, तेन्ना मदीं मदीं आयकूं येतालें ऑफिसरांची नांवां घेतल्या, पण ती खंयची ती कळनासली. अशें आयकूं येतालें तेणी कळनासलें. लास्ट पर्यंत मागीर ऑफिसर कोण सापडत ना केसी भितर. आमी तेन्ना म्हणटाले ही गजाल जी जॉब स्कॅमाची गजाल जर ती घडल्या ते जाल्यार थंय विदावट टॉप ऑफिसर ती गजाल जावंक शकना. एक तर तुका पॉलिटिशियन इनवॉल्व असो पडलो, नाजाल्यार तर टॉप ऑफिसर जे सायनीन जॉब इशू जॉब दिवप जाता तेजी ती ऑथॉरिटी तेजे कडेन आसता, अशें ऑफिसरूच आमकां ह्या केसी भितर सापडना. आनी आतां जेन्ना ते मिडिया मुखार येता तेन्ना ते ऑफिसराक नेम करता आनी मिनिस्टर इनवॉल्व आहा म्हणटा ते सांगता आसतना ते म्हणटा की फक्त इंट्रोडक्शन केला त्या ऑफिसरा कडेन, ह्या दोन ऑफिसरांक आपल्याक इंट्रोड्यूस करून दिला, इतलोच रोल अजून पर्यंत सांगला. आनी ते नेमू तेका नांवू दिवना. म्हणजे तितून कितें पॉलिटिकल हें आहा, पॉलिटिकल कितें हें आहा, कारण सुदीन बाब आनी बाकीचे मिनिस्टर जे उलयताले, बाबूश वा सुभाष फळदेसाय, तांकां सगल्यांक बाकीचे मिडियांनी क्वेश्चन केले, तेंच्यांनी कावंटर क्वेश्चन केले, नांव घेया. सो तुमी जर हें करताले नांव घेयात, आपल्याक कित्याक विचारता, ह्यो गजाली जाली. सो तेजो म्हाका कळना ह्या टायमार ते फक्त आतां सामकेच फ्रस्ट्रेट जावन लोक तेज्या दारान येवन बसता आनी त्या खातीर ते आतां कांय ना उपाय म्हणून हो उपाय तेणी घेतलेले, तेजो कांय कळना. टायमिंग ऑफ दीस डिस्क्लोजर म्हाका मातसो डावट येता, कितें तरी पॉलिटिकली मोटिवेटेड कितें तरी आसपाक जाय काय फाटल्यान, अशें कित्याक दिसता ना प्रमोद? एका वर्सा उपरांत तूं येयला, एका वर्सा पयलीं तुवें नांवां दिल्लीं आनी दुसरे वाटेन न्ही प्रमोद, हांवें एक सगळें चॅक केल्यो 34 केसीसच्या फाटल्या वर्सभरान ज्यो रजिस्टर जाल्ल्यो तेजी टोटल मारले, तुवें मारले टोटल, ती टोटल फक्त 9 कोटी मेरेन येता आनी तेतून हेजे एकट्याच्यो केसी ना. आनी काय आहात त्यो दिपश्री आनी कोण सगळ्यांच्यो कशी आहा, रेल्वेन नोकरी दिता आनी नेवीन नोकरी दिता, ह्या सगळ्यो कशी जो 34 केसीस आहात तेजो अमावंट जो आसा तो 9 कोटी मेरेन येता. आनी हे जे आसा सस्पेक्ट तांणी म्हटलं की 17 कोटीचो एप्रॉक्सिमेट कितलो तरी स्कॅम हो घडलो जाला. जाल्यार म्हाका तें पयलीं कित्याक सांगूना, सांगला जाल्यार रिक्वेस्ट म्हाजे पुलिसांक पयलीं एक आसा, तुका जर ऑफिसराचें नांव तुमकां सांगलेली, तुमी कितें इन्व्हेस्टिगेट केले ते गोंयकारांक कळपाक जाय. लोकां मुखार दवरा केलें इन्व्हेस्टिगेट तांकां केन्ना? आत्तां तुमकां एका वर्सा उपरांत दिसलें की तेणी परत नांवां घेतली म्हणून गव्हर्मेंटाक तुमी फायल मूव केली, हेंचेर FIR घालपाची. ऑन वॉट बेसीस FIR तुमी घालतले? तुमचे कडेन कितें एविडन्स आसता तेचेर? जाल्यार पुलिसांनी सांगपाक जाय एक वर्स कित्याक घालता तुमी. ना देट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हो मुद्दो तुगेलो बरोबर की पुजा नायकाने डिस्क्लोजर केलें, शी हॅज डायरेक्टली कास्ट एस्पर्शन्स ऑन द इन्व्हेस्टिगेशन ऑफ द पुलीस. बरोबर, पुलीस आर ओनली सेइंग वी आर फायलिंग फ्रेश FIR, आमी आतां फायल मूव करतात. पुलिसांनी म्हाका दिसता बरे भशेन लोकां मुखार येवन सांगपा जाय की बाबा त्या टायमार हें जाल्लें, ताणें नांवां घेतिल्लीं काय घेतली ना. जर घेतिल्लीं जाल्यार आमी कितें इन्व्हेस्टिगेशन केलें आनी आमकां कितें मेळ्ळें काय मेळना, मेळ्ळें जाल्यार कितें मेळ्ळें, मेळना जाल्यार मेळना म्हणून आमी मुखार गेल्लात.
कारण एक गजाल लौकीक सांगती बरोबर तेन्ना ऑफिसरांची नांवां घेतल्या म्हण बोवाळ चलयल्लो. वाय इज तुका दिसना पुलिसेन मुखार सरून आतां क्लियर एक मिडिया ब्रिफींग करपा जाय ऑन दीस मॅटर दॅट दीस वॉज अवर इन्व्हेस्टिगेशन, दीस इज वेर इट हॅज रीच्ड. आनी एक गजाल वेदर देर इज रियली अ सेन्स, दोन गजाली आहात, वेदर देर इज रियली अ सेन्स इन फायलिंग अ फ्रेश FIR when there are so many FIRs already under investigation. सेकंड गजाल, पयलीं जर नांवां घेतल्यात आनी जर तुमकां कांयच एविडन्स मेळना जाल्यार नवीन FIR घालून तितून तुमी कितें मेळटलें. दुसरें, जर तुमी नवीन FIR घालता जाल्यार तुमी लोकां मुखार येवन सांगपाक की ना बाय आज मेरेन हिणी केन्नाच नांवां घेतली नाशिल्लीं, ही नांवां फर्स्ट टायम आयल्यात सो आमी फ्रेश FIR फायल करतात. डोंट यू थिंक नाव पुलीस इज वन एजन्सी which can clear the air on this? Now, whom to believe? Are we believing police or are we? No, I would love to if they say something. Yeah. But right now we don't even know what police are saying. Yeah, but again, how do we know which are the names which Pooja disclosed when she was in custody? No, police should say, I feel that Baba hi nawa getilli kai na. Hi. Let us stay on the limited points Yeah. of the people that she is naming. Yeah. Police should come out and very frankly say, No. hi nawa getilli kai na. घेतिल्ली जाल्यार तुम्ही ताचे कितें केलें, घेतली ना जाल्यार तुम्ही घेतली ना म्हणून सांगात. Right. So police, as of now, then what she is named now, the very fact if they have named the same names earlier, then there is a logical flow to that. Yeah. Okay, but if Pooja is naming various people, आता पहिली एक नांवां घेतली, आता एक नांव घेतलं, then there is a lot of discrepancy there. Police have to come clear on this. Correct. Saying that Baba, these are the names. I think the police are hesitant because they did not act in the first place. Whatever she had disclosed, maybe whatever names she has disclosed earlier. And there cannot be a case, in my judgment, I mean in my assessment, it cannot be a case that there are no names. 600 jobs, 613 jobs. You are right. There cannot be a case की इतली जाणां तुम्ही अरेस्ट केले आणि कोणी कोणाचे नावच घेतलं घेतलं ना. पूजाने एकट्यानंच प्रॉमिस केले, पैसे घेतले. Secondly, one interesting fact, 17 crores is the cash flow plus 17 crores plus. Pooja has to show some kind of a trace of this cash flow, 17 crore between the people whom she is named and her. खंय तरी ट्रान्झॅक्शन कितें आसूंक जाय. 17 crores cannot be out of the air and all pink notes. It cannot happen. Yeah. 17 असले रिस्की जॉब करता असताना खबर असताना आपण रिस्की जॉब करतात आपल्या सेफ्टी खंय तरी ट्रेल आसपाक जाय. I am saying one thing. So when you are naming officers, you should come with some kind of a trail. You can't just name random people. Tomorrow she can name you. She can. Let us establish very simple things. Number one, job scam झाला, बरोबर? Let us establish 3 simple basic things. Number one, job scam झाला. Number 2, तुगेले ते job scam ऑफिसर्स आणि पॉलिटिशियन्स इन्वॉल्व असल्याशिवाय जावपाक शकना. सारखे. These are 2 established facts. So हातूंत भितर पॉलिटिशियन आणि ऑफिसर इन्वॉल्व आसातच. तिसरी गजाल, जर हे जालां आणि इतली लोकांक तुम्ही अरेस्ट केले, इतली लोकांची तुम्ही नावं घेतली, स्टेटमेंट्स घेतले, जाल्यार ताणी कोणेच कोणाचेच नाव घेतलें ना, कोणाचेच घेतलें ना नाव. सो आय फील पुलीस शूड कम आउट क्लियर ऑन दीस. लौकीक तुका दिसना बाय नाव देर शूड हॅव बीन अ प्रेस कॉन्फरन्स बाय अ सिनियर IG level or a DG level saying that boss, this we want to clear the air, this is the fact of the case, this is the fact of the investigation. See, Pramod, therein lies the political twist. आणि एक सस्पिशन येता पॉलिटिकलाचे ऑन दिस काउंट बिकॉज देर इज complete silence from the police, right? Not only now, right through the case, police have never come on record saying that this is the trail. अरे 17 crore जर scam असा you should come out with a trail saying that okay, this is where it leads to. Yeah. You cannot say everything leads to Pooja, right? Pooja herself is saying that it goes further. Further. Yeah. So if there is a political trail or wherever it goes, I mean, police should lead there and say that okay, this is where it is leading to. Yeah. अजून तेणे एकूय स्टेटमेंट करूंक ना. आणि जर खंयच्याय मंत्र्यान आपल्या डिपार्टमेंटातल्या सिनियर ऑफिसराकच ब्रोकर करून दवरिल्ले, इनसाइड ब्रोकर्स डिलिंग विथ आउटसाइड ब्रोकर्स, जाल्यार
दिसना लोक पुलीस शूड कम आउट रायट ना रादर देन डुईंग दीस ब्युरोक्रेसी पुलिसेन स्टेटमेंट इश्यू करपा जाय हाजेर. एक्चुअली पुजान जो स्टेटमेंट मिडिया आपल्या इंटरव्यून केलो हय की आपण नांवां घेतलेली आनी आपल्याक विचारना खातीर आतां कित्याक ना काय म्हणून भितर जाल्यार एक्चुअली पुलिसांचो रोल आसलो की बाबा आमी हें इन्वेस्टिगेशन त्या टायमार कशे प्रकारे केल्लें कितें कितें गजाली आसल्यो जे आतां हे एक्यूज आहा वा सस्पेक्ट आहा तेंचे स्टेटमेंट्स कितें आसले आनी तेंच्यांनी कितें आमकां हे स्टेटमेंट दिलें त्या टायमार ते ह्या केसीन आतां क्रायम ब्रांचाच्या केसीन ते विक्टिमाची एक भुमिका घेता पण त्या टायमार ते जेंचे पयशे गेल्या तेंच्यांनी केसी केल्ल्यो आनी ते सगळेच नासले म्हणजे म्हणून सरान म्हटलें तो क्वांटम कितलो 1 कोटी कितलो पावता कारण तो एक कोणी कंप्लेनंट आसलो. आतां पुजान जे लिस्ट सांगले 613 ते ताका खबर आहा आपण कितल्या जाणां कडल्यान घेतल्या ते आनी कंप्लेनंट फक्त जेका सारकेंच कळ्ळें की आपूण बाबा त्रासान पडलें मेळचें ना कितें तरी कोरया म्हणटा कंप्लेनंट सो तो एमावंट सदांच कमी दिसतलो. सो ते इन्वेस्टिगेशन जाता त्या टायमार इन्वेस्टिगेशनाच्या टायमार कोणाची नांवां येयल्या कोणाची ना कोण कोणाची नांवां काडटलो आनी समज ते जॉबाचे हे चल्ला जाल्यार फक्त ते केसी जाल्यार तितलेच ब्रोकर आसना ब्रोकर आनीकूय आसतले तेंचेर कोणाचेर केसी जावन आसतल्यो अश्यो गजाली मदीं एक असोच एक हें सांगतालो म्हणजे जो हे विशयाचे अभ्यास करतालो वो 17 हेजेर ना हो 100+ आहा कित्याक बाकीच्यांचो क्वांटम कोणी कावंट केला पण बाकीचे अरेस्ट जाले तेंचे अजून खंय फिगर घेतले जॉब मेळ्ळा घडये तांचे कोणी काउंट केला क्वांटम बरोबर सो ते काय कंप्लेन करपाक येवचे पुलिसांचो रोल आहा आतां की पुलिसांनी ते स्टेटमेंट कावंटर करपाक जाय पुजाचे ना ते काउंटर क्रायम ब्रांच आपलें काम करतले आतां तांकां काम दिलां म्हणून गोवा पुलिसेन आपली सायड क्लियर करपाक जाय. अनेक गजाल आसा तू भितर जेन्ना पयरो चोनप मिडिया पॉलिटिशियन्साक क्वेश्चन करपाक लागली सुदीन बाबान भायर येवन सांगलें सरळ की अनेक केस आहा फोंडेची जंय सारकें इन्वेस्टिगेशन जालें ना हें आपल्याक खबर आहा म्हणून आनी थंय तुगेली जी ट्रेल आसा ती पुलिसेन सारकी फॉलोच केली ना म्हणून हे जेन्ना एक सिटींग मिनिस्टर सांगता कॅबिनेटांतलो देर इज अनदर केस वेर पुलीस डीड नॉट फॉलो अप प्रॉपरली डोंट यू थिंक same argument can be applied to what Pooja is saying that police did not follow up properly if police are not coming out and clearing the air otherwise they should come out and clear the air. माझा आर्ग्युमेंट तोच आसा की तुम्ही बारीक बारीक कोणाचे मोबायल पाकीट सापडले जाल्यार व्हडले व्हडले फोटो काडटा बारीक स्टेटमेंटां करता प्रेस कॉन्फरन्स घेता सगळे जाण तुमी येता व्हडले व्हडले IPS ऑफिसरांनी बसता मागीर हांकां दिसता की आमी पुलिसांचेर परत परत कितें उलयता काय म्हणटा पुलिसांकूय वायट दिसता तुमी अशें जर करतले तुमचे लोक उलयतले आनी तुमकां ते आयकचे पडटले. हे जी गजाल आसा ही तुमी वर्सभरात एक फावट सारकी येवन ब्रीफ केलं लोकांक आतां जेन्ना हो स्टेटीन जेन्ना खवदळ पडला पॉलिटिकल सिस्टम सगळी हल्ल्या ब्युरोक्रेसी हल्लेली आसा तरी तुमी येवन सांगना की बाबा पुजान एकाचें स्टेटमेंट कितें आनी आमी इन्वेस्टिगेशन कितें केल्लें फाटल्या वर्सभरान ते तुमी सांगना मरे अजून येवन कोर्ट तुमकां फाल्यां विचारतलो पयलीं तुमी धरलेले तेन्ना कितें केलें काय म्हणून करेक्ट आतां जे तुमी FIR घालया म्हणटा फ्रेश तेन्ना कोर्ट तुका परत विचारतलो तुमी लास्ट टायम वर्सभर काय एक्यूज मेळना तुमकां तुमच्याकडे त्यांच्याकडे इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल नावाची एक हे आसा जे मनी ट्रे सगळे सोदू शकता केन्ना पयशे आयले खंय गेले त्या काळात कितें परचेस केला कोणी ऑफिसरांनी कितें फ्लॅट प्लॉट गाडी कितें घेतला सगळें सोदूंक मेळटा हेंच्याकडे आसा ऑफेन्स इकॉनॉमिक ऑफेन्स सेल आसा हेंच्याकडे गोवा पुलिसे कडेन लायक आहा तुमी सिस्टमी तुमी ती क्रिमिनल हें सोदतात आमकां जाय की हेजे पयशांचो व्यवहार जाला फाटल्या 10-15 वर्सां अशी नाही की तुम्ही नवीन एक्यूज सोडला सेम एक्यूज वेगळी नाव घेता का सेम नाव घेता होच प्रश्न बरोबर. द क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल वेदर सेम एक्यूज वेगळी नाव घेता का सेम नाव घेता ह्या प्रश्नाचे उत्तर जर दिवपाक जायना जाल्यार कुफुसा वाडत वतले. सुनांजन पयर स्टेटमेंट केलो केसी बद्दल फोंडेची ती एक्चुअली पुजाक लिंक नासली म्हाका ते डिटेल्स तेणी थंय सांगले पळय न्हू म्हणजे तो उलयतना की स्कूल जॉब रिलेटेड आसली ते स्कुलाक आपूण कनेक्टेड आहा म्हणून सांगलें त्या केसीन इन्वेस्टिगेशन सारकें जावना म्हणून सांगलें तेणी आनी ते आपले डॉक्युमेंट वाचले म्हटल्या पण ते मागीर फुडें सांगता म्हटलें म्हणजे तेणी ते कांय डिस्क्लोज करूं ना वा तेणी म्हाका दिसना ती खंय तरी फायल पावली सांगली न्ही की त्या केसीक सारकें इन्वेस्टिगेशन जालें ना तेणी ते फुडें म्हणजे जावना खातीर शिनाल सोडलें तें ताकाच खबर ते खंय सिग्नल सोडला तेणी कोणा खातीर तरी सोडलें ताणें सोडू बट दॅट इज नॉट द पॉयंट ताणें शिनाल सोडलें म्हणटा सांगतना ताणें एक गजाल सांगली न्ही की ही केस सारकी इन्वेस्टिगेट जालना म्हणून सो बाकीच्या केसींचे तो प्रॉब्लेम आसपाक शकता बाकीच्या केसीचो प्रॉब्लेम तुका दिसना प्रमोद आतां नांव घेतली ती बरें आसा बट इट इज नॉट सो इजी एंड वॉट how the case will proceed here on and how different it will be from the earlier investigation is very questionable because if you don't have enough evidence on
एट हँड तूं आनी दुसरो FIR कसो हें करतलो? If the names are taken earlier, Yeah. you did not find anything. Yeah. But there is nothing has happened from then till now Yeah. for a fresh evidence. Yeah. Yeah. If you have not established fresh evidence, Correct. how do you proceed with a new FIR? हांव इतल्याचें थांबता. म्हाका दिसता चर्चे करपा फाटल्यान आनी परत सांगता की लौकिकाचो इंटरव्यू गाजता, बोवाळ जाता, सगळें बरें आहा. बट अल्टिमेटली त्या इंटरव्यूवाची चिरफाडी आमीच करता आज बसून हांगा. इतल्याच कारणां खातीर कारण तें आमचें काम. इतली जेन्ना सनसनाटी गजाल मुखार येता तेन्ना ती लोकां मुखार दवरप हें आमचें काम. ती येता तेन्ना ती नांवां न सांगप हेंय आमचें कर्तव्य, कारण कायदेशीर गजाली आहात. आमी कोणाकूच वचून डिफेम करपाक शकनात. एट द सेम टायम ज्यो गजाली ऑन रिकॉर्डाचेर आयल्यात तांचें एनालिसीस करप हेंय आमचें काम आनी आमी तें करत रावतले. तातूंत भितर आमचो कोणाक तरी बदनाम करपाचो किंवा प्रोटेक्ट करपाचो हेतू ना. तिसरी गजाल आमी मागता कितें आज? आमी मागतात की इतलीच गजाल पुलिसेन मुखार येवचें आनी दूध का दूध पानी का पानी करचें. दॅट्स इट. जर पुलीस आज सांगतात ते पुजा नायक खरें उलयता काय फट उलयता हें सद्याक फक्त पुलीस सांगपाक शकतात, कारण हाजे पयलीं पुलीसच ताजे कडेन उलयल्ले, आमी उलयले नाशिल्ले. सो ते तेन्ना उलयले तें आज उलयता काय वेगळी उलयता ह्या प्रश्नाचें उत्तर पुलिसेन जाता तितली बेगीन दिवचें इतलेंच मागता. आनीक थांबता. पांडुरंग बाब, लौकीक बाब, जोयल बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. पवित्रवाद प्रुडंट. नमस्कार.